मोगाच्यानो आनी एक मोत्यां काणयेन तुमचे मुखार हांव आसा. ही मोती जावन आसा आमच्या जिणेचो अर्थ आमी समजून काडूंक. सबार फावटी आमी ह्या संवसारांत कस आसता. कस नासतना जिविताक अर्थ ना. कस नासतना जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणून समजूंक आमी शकना. आनी क्रिस्तांव जिविताक कश्ट जावन आसा एक बांदून दवरली बुती म्हूण सांगीत. म्हणजे कश्ट नासतना क्रिस्तांव जिवीत ना. आज ह्या सुबीत मौल्याक ह्या मौल्याचो अर्थ समजून काडूंक आनी मोलादीक मौल्या तुमच्या मुखार हाडूंक हांव खोशी व्हरतां आनी तुमकां स्वागत मागतां. मोलादीक मौल्या. हांव वर्स भीण एक फावटी आपल्या मोशेक भयणी एलिझाबेथी भेट दिवंक गेली. भेट दिवंक वयता आसतना थंयसर तिणें एक उतार सांगलें तिका, बागीतूं देवान तुजे थंय घडोवन हाडिल्लें सगळें तूं विस्वासलें. देवान तुजे थंय कितें घडोवंक आसा तें तूं विस्वासलें. यू केप्ट फेथ इन वॉट गॉड हॅज डेस्टिन्ड इन युअर लायफ. देवान कितें बरेपण करूंक आसा त्या सगळ्याचेर तुवें विस्वास दवरले. तूं भागी म्हूण आमकां भयणीक थंयसर मावशे भयणी एलिझाबेथ म्हणटा. कोणाक कश्ट नात, सगळ्यांक कश्ट आसात. पूण कश्ट येता आसतना, दूख येता आसतना, बेजार येता आसतना, मरण येता आसतना आमी कितें करता? म्हाका कितें अशें घडटा, म्हाका कितें अशें घडोवन आसा, हांवें कितें चूक केल्या, कितें देवाक हांव अन्याय केला. आनी जरी तर हांवें बरेंपण केलें जाल्यार कित्याक म्हाका देव ह्या रितीन कश्ट दिता हें चिंतप सवार फावटी हांवें आयकलां, तुमी आयकलां जावं पुरो. आमच्या जिणेंत थोडे फावटी आमी एक फावटी उसारले आसूं जावं पुरो. पूण आमकां दिसून येता की कश्टांत आमी देवाची मांडावळ, देवाची चिंताप, देवाक कितें बरें लागता तें करूंक आमी मुखार सरता. कित्याक कश्ट आयले वेळार देव आमकां पयस सोडिना. आमी कश्ट आसतना देव ताळयो पेटना. आमी कश्ट आसतना आमी एक सुरे आमी कश्ट सोंसिना. कित्याक सगळो सर्गीचो वैभव आमच्या सांगात आसा. आनी वैभवांत आमी जियेत आसतना कश्ट आमचे जिणेंत येता आसतना नाका जाल्यार रितीन आमचें नांव पाड करना, नाना तरांचे आमचेर बोगडां घालना, नाना तरांचे रितीन संवसारांत संतोशान जियोंक जायना गाय. एका बसार आमी पयण करता. एका बसार आमी पयण करता आसतना बरी सीट म्हाका मेळची ना, उबें रावंक आसा जाय, वयर धਰਨ आमी पयण करीत जाय. ब्रेक मारता आसतना फाटी मुखार जाता आनी अशें सबार ती म्हाका थंयसर घडटात. इल्लो पुरपूर रावं पूण संतोशान म्हाका बेगीनच वचाचें जाल्यार हें बस म्हाका एक काणयेक कशें, एक बस म्हाका आदार कसो जालो जाल्यार त्या बसाचेर संतोशान बसून गाय. म्हणजे थंयसर असले कश्ट आमी मानून काडून घेता. कित्याक त्या जाग्यार वचूंक आमकां थंयसर हे बस म्हाका आदार दिता तितलेंच न्ही, थंयसर बेगीन पावयता. पूण कश्ट म्हाका उबें रावचें न्हय, पूण म्हाका वचोंक जाय तेंच म्हाका अदीक गरजेचें. तें पावोंक जाय वेळार तें म्हज्या मनांत आसा. ह्याच रितीन मनशा जिणेंत कश्ट आयले वेळार देवाक आमी अर्घां दिता. माथ्यावाचो 5वो अध्याय आमी पळयलें जाल्यार 8 भाग्या उपरांत थंयसर जेजू म्हणटा, तुमकां ह्या संवसारांत कश्ट दी जाल्यार, तुमचें नांव पिड्यार करती जाल्यार, तुमकां अपमान दी जाल्यार, तुमकां नाना तरेची घडपाक तुमचे विरोध करती जाल्यार, नाना सांगती तुमकां घडटी, तुमच्या जिणेचेर हेर तुमकां दुखयती जाल्यार संतोश पावा. कित्याक तुमचें नांव सर्गार बरयल्लें आसा. तुमचें नांव सर्गार बरयल्लें आसा. इतल्या पुरबायचें न्ही आमकां म्हणटा आसतना आमच्या जिणेंत हें सगळें घडटा. त्या मोगान आमी स्विकार केलें जाल्यार, देवाचे दृश्टीन आमी स्विकार केलें जाल्यार, देवानच म्हाका दिलें म्हणून मानून काडून गेलें जाल्यार, देवाक हाची गरज आसा म्हणून मानून काडून गेलें जाल्यार आनी देवाच्या मोगान तें आमी आपणालें जाल्यार कितलो संतोश आमकां क्रिस्तांवांनी गे. तें जिवीत आमी पळोवंक ना, सबासून तें आमी आयकलात. सांत भक्त थंयसर आसात, भावार्थ थंयसर आसा, थंयसर देव आसा, थंयसर सगळीं देवाची भक्त आसात, आंज आसात, कोरडेचे मिल्या आंज थंयसर आसात. इतलेंच न्हय, देवा म्हाका विनंती करचो, आमचो हर एकचो आंज थंयसर बापा मुखार आमच्या खातीर विनंती करता. म्हणटा आसतना कितलो संतोश आमकां ह्या संवसारांत एक कश्ट सोसूंक. पूण फकत मानून काडूंक जाय देवाची खुशी. पेद्रून हे पूण जेजूला विचारलें, सकाळ आमी सांडून तुजे फाटल्यान आयल्या आमकां कितें मेळटा?
आमकां कितें मेळटा सुमी आमी क्रिस्तांव देखून आमकां कश्ट, आमी बावार्थ देखून आमकां कश्ट, आमी याजक देखून आमी धार्मीक देखून आमकां कश्ट सोसूंक पडटा, भोगूंक पडटा, कश्ट पडटा. पूण आमचें कितें सुम्या फकत कश्ट मात्र की आमकां जेजू म्हाका ताका जाप दिता पेद्रूक आनी म्हणटा मोगाचें पेद्रू हाडे तुका संवसारांत पयले कश्ट सोसूंक आसतले, ताचे उपरांत सर्गीचें सूख तुका आसतलें. जडती आसा म्हूण सांगूंक ना न्ही, तुका जडती आसा म्हणून ताणें सांगूंक ना, पूण ताणें पयलें सांगलें तुका कश्ट सोसूंक पडटले, उपरांत तुका सर्गीच्या राजान तुका थंयसर पयलो जागो तुका मेळटलो. आज भगवान पेद्रू खंय आसा आमी जाणा. भगवान पेद्रू दुबावलो, ताणें सुम्याक न्हयकारलो. कितेंय ताणें केलें जाल्यार सुम्याच्या उतरा प्रमाणे सुम्याच्या उलोवणे प्रमाणे थंयसर सोमी बसयलें ताका दिलें. आज न्हय फकत संवसाराची पूण सर्गाची चावी ताच्या हातांत घाली. तेचो व्हडलो विस्वास दवरलो. कित्याक फकत ताणें कश्ट सुम्यात हांव देवांत येवचें म्हणून ताणें मानून काण गेलें. आनी सभार संत आसात तांचे जिणेंत आनी जें कितें घडटा बापाची खुशी बापाक जाय हें ल्हानशा उदेचें जिवीत जावं बरो एक 10, 20, 30, 40, 70, 100 वर्सां म्हणून आमी जियेवीत. हे देशीन जिवीत तें कांयच न्हय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 100 वर्सां वर आमचें जिवीत सगळें देवान दोळ्यां पळोवन उदके घालता तितलेंच आमचें जिवीत जावन आसा. पूण थंय सासणाची जिवीत. ह्या संवसारांत जियेतना एक कश्ट एक वजें जावं पावता, कश्ट एक नालिसायेची गजाल जावं पावता, कश्ट हेरां मुखार एक लज कशी दिसता. पूण ह्या संवसारांत लज आमकां भोगूंक पुरो, आमकां अपमान भोगूंक पुरो, आमकां नाना चिंतना भोगूंक पुरो. पूण देवा मुखार आमी थंयसर संतोशान आसतल्या, देवा मुखार आमी उर्बेन आमी आसतल्या, देवा मुखार आमी ग्रेस्त जातल्या. पूण ह्या संवसारांत कश्ट आमी सुटले जाल्यार देवाची खुशी न्हय म्हणून आमी मानून काडली जाल्यार ह्या संवसारांत बापाची खुशी करूंक आमकां सरना. पूण बापाची खुशी करता थंयसर आमकां बाप आपण सुकरकान घेतलो. देवाची भुरगीं जावचे वर्तें भाग देवान आमकां फावो केला. देखून मोगाचें न्हू एक चिंता आमच्या मनांत हाडया, एक मौल्य आमच्या मनांत दवरया. कितेंय जावं दी, कसलेय पिडा जावं दी, कसलेय उणेपण जावं दी, कसलेय नालिश आमकां आयकूंक पडोवन दी, भोगोवंक पडोवन दी, चिंता पिवून दी, कितेंय म्हज्या कुटुंबांत घडोवन दी, इन्क्लुडींग म्हणजे मरण समेत आमच्या कुटुंबांत येवं दी, असलीय पिडा आमच्या कुटुंबांत येवं दी, कोरोना पासून आमकां येवं दी. बापाची खुशी आमी म्हणून आमी मानून काडून घेवया. कित्याक थंयसर मरियमाक एलिझाबेथ भेट दिता आसतना एलिझाबेथीन म्हळें बापाची खुशी म्हण तूं मानून काडून गेले तूं सुभागी, बापाची खुशी म्हण तूं मानून काडून गेले तूं सुभागी. आमच्या जिणेंत कश्ट आयले वेळार देवाक ताची गरज आसा, देवाक ताची गरज आसा. जावं पुरो निमाणें ब्रेस्तार जेवण करता आसतना, जावं पुरो गाडावन जेजून मागता आसतना जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक कोणें तुमकां विचारल्यार सोम्यांक ताची गरज आसा म्हूण सांगात. सोम्यांक ताची गरज आसा. म्हज्या जिणेंत तुज्या जिणेंत आमी सोंसचें, अपमान भोगचें, नालिसायेचें, हे सगळे संगती आमकां एक पवित्रपणाक आमकां वयर हाडटा, देवासर आमकां एक करता. देखून आमकां खंडीत जावनी इट इज नॉट अ लॉस बट प्रॉफिट. डेथ इज गेन्ड म्हणटा, मरणाचें जैत व्हरता आमी म्हणटा भगवान पावलो. म्हणल्यार बरेच आमकां संवसारांत कोणें आमकां आक मारले, दुखयले, बेजार आयली, पण आमकां आमी लजेक पडल्या, जावं पुरो आमकां कश्ट आयले, ह्या कश्टा वरवीं देवाच्या मोगाचे आमी जावं पावले. कित्याक सोम्याक थंयसर बापाची खुशी पाळटा आसतना सोसूंक पडलें ओ म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून बापान थंयसर उद्गारलें. त्याच रितीन आमकांय आमच्या जिणेंत कश्ट आसतना भिवचें नाका, आमी कोणाचें आयकुचें नाका, देवाचें मात्र आयकुचें. कित्याक आमी देवाची भुरगीं संवसाराची न्हय. जो आमच्या 17व्या अध्यायांत जेजू आमचे खातीर मागता बापा ती संवसारांत आसा ती संवसाराची न्हय, पूण तांकां हांव आनी तूं खंय आसा गी थंयसर ताणी ये जाय म्हणून आमची खुशी जावन आसा बापा. देखून तांकां आमचें तें आमी ताचें तें एक जावचे खातीर बापा हांव तांच्या खातीर मागता. म्हज्या खातीर तुज्या खातीर जेजू खळनासतना मागता. आनी तूं म्हणून गेला आमकां खळनासतना तुमी मागात, खळनासतना तुमी मागात. मोगाचें न्हू कितेंय जावं तुमच्या जिणेंत ताच्या फाटल्यान धांवचें नाका, ताजे बेजार करचें नाका. जावं बरो कामाक लागून आमकां काम मेळना, जावं बरो विजा लागून आमकां विजा मेळना, जावं बरो आमचे पैशे नात, जावं बरो आमी रीण काडूंक पडटा, जावं बरो आमचें रीण आसता नाजाल्यार ताची पिडा शिडा आमचें तें येता. कितेंय घडटा सोम्यांच्या जाणवाय बिना कितेंच आमकां घडना. देखून जेजून आमकां उगडापें केला. आमच्या माथ्याचे सगळे केस मेजल्यात. इतलेंच न्हय एक केस पासून जरनी पडना बापाची जाणवाय बिना.
देखून कितें घडटा आमच्या जिणेंत देवाक आमी शरण येवया आनी सांगया बापा तुजी खुशी जावन दी, न्हय म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावन दी, न्हय म्हजी खुशी. कित्याक तुका मानता तसलें आमी केलें जाल्यार हांव तुजो पूत, हांव तुजी धूव तुज्या मोगाची. देखून म्हज्या भोव मोगाचें न्हू हें मौल्य आमच्या जिणेंत उगडास दवरया. कितेंय घडलें जाल्यार देवाक ह्या म्हज्या कश्टांची गरज आसा. म्हाका पवित्र करच्या खातीर, म्हाका स्वर्गार व्हरच्या खातीर, म्हाका भाग्यवंत करच्या खातीर, म्हाका ताजो पूत करच्या खातीर देखून जेजूक सुरवण दिवच्या खातीर बापान खुशी वेली की ताणें हें सगळें सोशी जाय म्हणून. म्हणटा आसतना कश्ट आमच्या जिणेंत आसूंकूच जाय आनी आयले जाल्यार आमी संतोश पावया. संत भक्त संतोष पावले, जावं परत तांकां फातर आयले, जावं परत तांकां कुर्सायले, जावं परत तांकां कुडके गेले, जावं परत तांकां भाजले, शिजले आनी जिवीस कडेन पुरला जावं पुरो, पूण तांकां संतोष सुम्या खातीर कितेंय करूंक आमी तयार आसा. सुम्या खातीर कितेंय कर, म्हाका फातराया, म्हजो जीव काडात, चांदलो सगळें म्हाका कायलीन ऊन कायलीन बाजात आनी एकूच बाजबी आनी एकूच बाजात. सबार संत आमचे तांचे थंय घडले देखून आमी ते भाग्यवंत जावं पावले. आमच्या जिणेंत मनशा रुपार मनशा मध्ये आमच्याच कुटुंबात सांगत हांव, आमच्या फिरगस कुटुंबात हांव, आमच्या शेत समारात हांव, आमच्या समुदायात हांव सबार आमकां सोसूंक पडटा. पूण संतोष आमचो कोणाचेर व्हरूंक जायना कित्याक देवात हांव दिल्लो. आनी कोणाक हांव कश्ट येतात की तांकां देव घडये इतल्या अपुरबायन बेसांव घालिना. ताका तो म्हणटा अनेकल्या फातका कारण जाता की ताच्या कोमट्याक दांत्या फातर घालना मदत उडोवंक जाय. म्हणजे कोणाक कश्ट येतात तांकां जेजू, कोण आमकां कश्ट मुखार सोदता तांकां जेजू सोडिना. ह्या उतरांनी म्हणटा कोणाक हांव न्हू, कोण पातका वडटा की कोण वायटाक वडटा की तांकां दांत्या फातर फावो म्हणून. म्हणजे कितें देवा थावन जर तर आमकां कश्ट येनात ते देव वगे रावना. बदलाक देव आमकां ताचो गणकाण घेता. आमकां आयिल्ले कश्ट खालतेपणान आमी मानून घेता. देवाक अर्गां दिवया, देवाची स्तुती करया, देवाक आराधन करया, ताका नमस्कार करया, आमकांच ताका समर्पण दिवया. खंयचे कश्ट आयल्यार घडयेन तो काडूंक शकता. मनशाचें कांय करूंक जायना, मनशान केल्यार आमकां गुण करूंक जायना. देवान आमकां गुण करी जाय, देवान आमकां शांती दी जाय, देवान आमकां समाधान दी जाय. देवा बिना आमचेर कांयच करूंक जायना. देखून आज एकमते तुमचेर वांटून घेता. कश्ट आमच्या जिणेंत आसा जाल्यार देवाक अर्गां दिवया. ह्या कश्टा वरवीं देव कितेंय आमकां बरें पडटा. जर संवसाराच्या दिश्टी उद्देशी म्हाका संवसार पळोवंक जायना, म्हजे कान आयकना, म्हाका कितें आयकोंक म्हाका जायना, कितें उलोवंक जायना, म्हाका म्हजी चिंत जाय जाल्यार बरी भलायकी ना. पूण तरी आसता आसतना घडी देवाक जाय. हांवें वायट पळोवन वचो, वायट आयकून वचो, वायट उलोवन वचो, वायट बघून वचो आनी वायट आसतना हांवें पयस रावपाक जाय. ही एक म्हाका शिक्षा कशी हांवें मारून काडून गेली जाल्यार न्ही, पूण देवाचे कुशेन देव कितें पवित्रपण म्हाका देव खुशी व्हरता, ताजी खुशी जावं. देखून आमच्या बापा म्हणटा आमी म्हणटा बापा न्हय म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी जावं. बापाची खुशी जावं म्हणून आमी खुशी व्हरता. थंयसर ताची खुशी थंय आमची खुशी आसता जाल्यार संतोष, आनंद, शांती, समाधान सगळें आमकां आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत तृप्ती आमकां दिता. इल्ले कश्ट दिता, सवारण सोंसला ते कश्ट, पूण थंयसर अपुरबाय सांगते थंयसर तांचे जिणेंत घडला आमी पळयता. थोड्या घरांनी हांव भेट दिता आसतना थंयसर हांव पळयता माथेराची सेवा करची थंय तरणाटी आसतात, माथेराची सेवा करची सून आसता, माथेराची सेवा करची भुरगीं आसतात. त्या घरांत ती मरण गेल्ल्या वेळार हांव थंयसर पावल्ल्या वेळार हांव पळयता कितलो उजवाड थंयसर, कितली शांती, कितलो समाधान, कितली कृपा त्या घरांत वाळटा. कित्याक थंयसर देवाची खुशी म्हूण मानूकाण घेवन ताणें सरल्यान आनी उरल्यांनी ते मानूकाण गेले देवाची खुशी म्हणून. आनी देवाक समर्पण दिल्या ह्या व्यक्ती विदेशी देवाची खुशी केली देखून देवान तांकां बेसावन भरला. कितली कृपा, कितली उर्बा, कितलें बरेंपण त्या घरांत घडटा. उजवाडच उजवाड हांवें अनुभवलो आसा त्या घरांक भेट दिता आसतना. एक घडी तुमच्या मुखार धरून खुशी पडटा. एक आमची भयण एक ऑपरेशन केल्लें, हाय डायबिटीज देखून 350 वयर 400 वयर वयतली, 500 वर्सां वयतली. तिका ऑपरेशन करता आसतना 2 पायप तिच्या पोटांतले भायर हाडले. कित्याक तिजो कुसवो भायर काडलो आनी चड तिका अनस्थेशिया म्हणजे मोत काडून तिका जायनासलें डॉक्टरांक, कित्याक हायली डायबिटीक आनी रिस्क आसलें. आनी थंयसर हांव भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार आस्पत्रेंत तिका 2 वायर तिच्या पोटांतले भायर येतली, एक मुताची आनी एक रक्ताची. आनी थंयसर हांव पळयता आसतना
ती कस आसतली, मस्त तुका तिका दूख आसतली. एक फावटी इंजेक्शन दिलें, दूख उणें जावना. दुसरे फावटी डबल डोस दिलो, दूख उणें जावना. आनी तिसऱ्या फावटी तिणें म्हाका आपयलें, म्हळें फादर म्हजेर मागणें कर, म्हजेर मागणें कर. आनी हांवें सोम्याक विचारलें, हांवें कितें करी जाय तूं म्हाका सांग. आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, तुजी सावळी तिचेर घाल, तुजी सावळी तिचेर घाल. आनी हांवें म्हजी सावळी तिचेर घालून सोम्याक इतलेंच म्हळें, थँक्यू जिजस, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू म्हूण गायन गायलें. आनी ती कूड वयर सरली. बेड्डार आसली कूड वयर सरली. सुमारे 15 इंच 1.5 फीट कूड वयर सरली. वयर सांगता म्हणजे भोंवतणी तिच्या कुटुंबाची सुमारे 18-20 जाणां आसली. पोहप मारूंक लागली, रोडोंक लागली, हाक बाब आनी घालटूच भितर कितें घडलां काय म्हूण सांगून. हांवें तिका सांगलें, देवान तुका वयर काड, देवान तुका वंस उबारला, तुका गूण केला, सकला वच. देवाची महिमा आमी पळयली. मगाच्या न्हू ताच्या उपरांत सगळें कुटुंब भावार्थान बरोवन माया मोगान जियेतात. कितलें व्हडलें देवाचें बेसांव आमकां. म्हज्या दोळ्यान आमी पळयलां, म्हज्या मुखार तें घडलां, सोम्यान तें घडोवन हाडलां. कित्याक ते कश्ट सोम्याच्या मोगा खातीर ती सोसून मुखार सरली. सोम्याची खुशी म्हूण तिणें मान काण गेली. तिसऱ्या दिसा तिका डिस्चार्ज केलें, कसलेंच दूख ना म्हणून. आनी ती म्हणूंक लागली, फादर केदार तुमी म्हजेर मागणें केलें गी, त्याच घडये गेल्ली दूख फाटीं येवंकच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू दिसा की आमी कितेंय जावं दी, कितलें आसका जावं दी, कितलेंय आमकां दूख आसूं दी, बेजार आसूं दी, सोम्याक आमी समर्पण दिया, सोम्याच्या कुर्साचेर आमी इश्ट घालया, सोम्याक आमी नमान करया, सोम्याचें आमी घट धरया. ह्या दिसांनी आमकां खंडीत जावं दी. ह्या भावार्थान जियेत आसतना, ह्या कोरोना खातीर जियेत आसतना इगर्माचे विरोध, ह्या जगांचे विरोध, भावार्थांचे विरोध, सबार संगती आनी आमच्या धर्माचे विरोध, सबार संगती आमकां आयको मेळटात. पूण हांव आनी तुमी घट धरया सोम्याक, घट धरया सोम्याक, सोडचें नाका, सोडचें नाका. ताचेर विस्वास दवर. कितेंय जावं दी, कितेंय जावं दी, आमी मोगान ताका वेंगया. देखून भगवान पावलो म्हणटा, म्हज्या लागीं सर्वच आसात, पूण म्हज्या लागीं सोम्याचो मोग ना जाल्यार हांव कित्याक प्रयोजन, हांव कित्याकच प्रयोजन ना. देखून सोम्याच्या मोगांत आमी जियोंक प्रयत्न करया. सोम्यान दिल्ले कश्ट मोगान स्विकार करया. जरी तर खोटेपणाक लागून, कोणाच्या पातकाक लागून कोणेंय आमचेर कश्ट घाले जाल्यार सोम्यान तें जाय म्हणून आमी सांगलें जाल्यार आमचे कश्ट बेगीच्या बेगीन तो आमचे कश्ट काण व्हरतलो. कित्याक सोम्यान दिल्ले कश्ट न्हय जाल्यार तो जाणा, ह्या म्हज्या बाबाक, ह्या म्हज्या भयणीक, ह्या देवाच्या भुरग्याक हांवें कश्ट दिवनात आनी कोणेंय कश्ट दिलात, ते कश्ट ताणें सोंसून वचचो. जेजू चिंतचो काय खंडीत जावन चिंतलो. देखून जेजूचें बरें मन आमी जाणाव, जेजूचें उदार मन आमी जाणाव, जेजू सांगात आमी जाणाव, जेजूचो मोग आमी जाणाव. जेजूच्या मोगान आमी जियेत आसतना जें कितें आमचे जिणेंत घडटा सगळें जावं बरें जावं वायट, भगवान पावलो म्हणटा, सोम्याक अर्घां दिवया, सोम्याक अर्घां दिवया. ग्लास व्हरता आसतना, एक ग्लास उदक व्हरता आसतना तो ग्लास चुकोन पडलो जाल्यार सोम्याक अर्घां दिवया, बेजार पावचें ना. कित्याक कितेंय बरेंपण थंयसर घडचें आसा तें आमी नेना. खोटें म्हूण मनशां म्हणटात, कितें अपशकुनां म्हणटात, आमकां अपशकुनां न्हय. खंयगी देवाची केवजळ आसा, हाचे वरवीं देव म्हजो चड मोग करूं मुखार सरता, हे चिंताप आमच्या मनांत आमी दवरया. देवाक अर्घां दिता आसतना आज खंडीत जावं न्ही, घट भावार्थान भरया. आनी जावं लाभ, जावं नश्ट, जावं जिवीत, जावं मरण, आमी सोम्याची सदांकाल सोम्या सांगता जिवंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां समज सांग तेंच जिणेंत आयले कश्ट तुमी दिसा दिसपटी मानून घेवंक आमी सगळ्यांनी सोम्याच्या बोवांनी रावन सोम्याक घट वेंग मारूंक आज तुमकां ताजे आशिर्वाद दिता. सर्वपती देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हाला समज तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तुमकां राखून आनी सांबाळून. आमेन.